मोपा पुलीस स्टेशन विमानतळ आणि त्या वाठारात आशिल्ल्या 8 पंचायतींक आपली सेवा दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। मंगळारा मोपा पुलीस स्टेशनाचे उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। नवीन बिल्डिंगेत आम्ही स्थलांतरित करता, नवीन बिल्डिंग ताका हँडओव्हर करता आणि डिझाईन न्यू एअरपोर्ट जसो आम्ही इनॉग्रेट केलो तशेंच न्यू बिल्डिंग पुलीस स्टेशनचे आम्ही इनॉग्रेट करता। त्या खातीर लोकां खातीरूय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता। पुलिसेकूय बी ही खूब बिल्डिंग बऱ्या पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हाका दिसता इट इज सगळ्या पुलीस स्टेशनाच्या पेक्षा बऱ्यांतली बरी न्यू असल्या कारणानूय बी आणि इट इज एन ग्राउंड+2 बिल्डिंग which is accommodates म्हणटा तशें पुलीस, ट्राफिक, SB, IB ह्या सगळ्या जाणांक एकोमोडेट करपाची ही बिल्डिंग आसा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग पुलीस स्टेशनाची म्हणपाक कांय हरकत ना। तितून ऑल टायप ऑफ फॅसिलिटीज अवेलेबल फॉर द ट्राफिक, PI आनी बाकी सगळ्यां खातीर सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा। त्या खातीर सगळ्यात पयली तांकां खूब खूब शुभेच्छा। दुसरी गजाल आमी सातत्यान पळयता की कनेक्टिविटी आनी सेक्युरिटी हे दोन्ही जे आसा हे खूप लिंक्ड आसा। आज पर्यंत पेडण्यात रोड आणि रेल कनेक्टिविटी आशिल्ली, नाव पेडण्यात एअर कनेक्टिविटी सुरवात जाल्या। त्याची कनेक्टिविटी आणि सेक्युरिटी जशें हांवें म्हटलां, रेल्वे स्टेशन आणि बाय रोडांतल्यान येवपी लोक असले आणि लोकां बरोबर बाकीचे सगळे म्हणजे एकदा आमी जशें म्हणटा की उदरगत येयली ताच्या बरोबर सगळ्यो गजाली येता। इन द सेम वे आज ही कनेक्टिविटी एअर कनेक्टिविटी सुरवात जाल्या। एअर कनेक्टिविटी सुरू जाता आसतना नॅशनल आणि इन फ्युचर इंटरनॅशनल कनेक्टिविटी ही मोपा वयल्यान सुरवात जातली।